सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज 8वें नोव्हें सांतानाचें किरीत वाशीन आयची मिसाची मांडावळ संभ्रमता वलांकनी समुदाय हैदराबाद दाबोली. किरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागुया. आनी ह्या मिसाचे भेटेन दर एकल्या आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागतना सगलीं जीं ह्या संवसारांत झुजतात, जीं कोण कोश्टवतात, जीं कोण पिडेंत आसात तांचे खातीर मागुया. आमकां जायत्या जाणांनी आपल्या खातीर माग म्हणून विनोती केल्या. तांचे खातीर ह्या वेळार देवाक आमी आर्गां दिवन तांच्या जिविता खातीर आमी देवाक दिनबासूया. तशेंच मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर देवान आमकां बरे तरेन राखूंक सांबाळूंक आनी सगळें आमचें निसणटण जाता तें पयसावन आमचे उदरगती खातीर सगळे आमचे आमदार वावरूंक आनी बरे तरेन आमकां ह्या गोंयच्या राज्यांत जिवंक सुसेग शांती मेळूं म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 17वो आयतार. पयल्या वाचपांत आमकां देवा आनी अब्रामा मोदें मोगान गजाल जाता ती मेळटा. जाणटो अब्राम आपल्या पासत न्हय पूण किरीत भाशेन दुसऱ्या पासत देवा लागीं मागता. होच किरीत गूण कोऱ्या मागण्यांचो आनी आयच्या पयल्या वाचपांत अब्रामाची आमकां बरी देख दिता. जेजून आपल्या खुर्साच्या मोन्ना वरवीं आमची पातकां भोगशिलांत म्हूण कोलासकारांक बरोवन सांत पावलो आमकां सांगता. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयता. जेजून शिकलेल्या ह्या मागण्यांत आमी देवा बापाक उलो मारूंक आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवंक नाका म्हूण ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी बाबा भयणीनो, मागण्याचेर आमी आज आमचें लक्ष घालतना नियाळ करतना देवा सोबे आमचो संबंद वाडटलो जाल्यार आमी गरज आमच्या मागण्याक उदीक थीर रावंक, गरज आमी देवा सोबें भासाभास करूंक, गरज आमी देवा सोबें आमचे खासगी मागणें उदीक आनी उदीक वाडोवंक. आमी जेन्ना उदीक देवाच्या संबंदांत जियेता तेन्ना आमी देवा सोबें ही भासाभास करूंक, देव आमचे सोबें उलयता तेन्ना आमी आयकूंक आनी देवाच्या मोगान जिवंक आमकां दर एक मागणें आदार दिता. तर ह्या वेळार जायते फावटी आमी देवाचेर अनपकारी जाल्याव, देवा सोबें भासाभास करूंक विसरल्याव मागण्याचे मनीस जावंक ना. आमचें चुकीचें बोगसणें ह्या वेळार मागुया. सगळीं बरोबर हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांग वार मरी सगल्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत
Ani shanti tachai samsari Sorbes fora deva surgincharaya Sorpudveda deva bapa Abli tuka namaskar kota Ami tuka dinvasta Tuja turvoi bava paso Ami tuka wakanta Sumya Jesu Christa Bapa cha eklas puta Sumya Deva Deva Shiri Tu Samsarache Pap Kata Amchi Kakuto Tumba Pacha Usyak Postai Amche Magne Aikunge Kita Covid Atmya Sangati Dev Bapa Chimoyme Jesu Christa Eklos tu Povi Eklos tu Ishur Eklos tu Pormeshwar Amen. Pratuya देवा तुझेर पातये तोल्यान तूं सांबाळटाय तुझे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना उदीक उदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतां आसतना आमचें काडीस सदां काल तोखतल्या देण्याचेर दवरच्या सोरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासून चलयता सासनाच्या हा सासना उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्परान म्हणलें सोदोमाचेर आनी गोमोराचेर आड बोबाट जाता ती बोव व्हड तांचें पातक बोव व्हड तांचे विरुद्ध म्हजेशी इतली बोब पावल्या की तांणी खरेंच तें सगळें केलां वो ना तें पळोवंक हांव सोकला देंवतलों हाची खबर हांवें घेवंकूच जाय ते दादले थंय तावन सोदोमाचे वाटेन गेले पूण अब्राहम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो ताचे बोगलेक वचोन ताणें म्हणलें खोट्या बरोबर प्रमाणीक मनशांचोय तूं खरेंच इबाड करतलोय शारांत घडये 50 प्रमाणीक मनीस आसतीत खरेंच हांचे तूं निसंटोन करतलोय ह्या शारांत आसलोल्या 50 मनशांक लागून तें शार तूं वाटावचो नाय खोट्या बराबर प्रमाणीक मनशांचोय जीव इबाड करशी जाल्यार प्रमाणिकांक आनी खोट्यांक एकेच तरेन वागयताय अशें असली वस्त तुज्यान खरीच करूंक नजो अशें करूंक चिंतूंकूच नाका आख्खे प्रिथ्वीचो नितीदार नीत करचो नाय तूं सर्वेस्परान म्हणलें सोदोमा भितर 50 प्रमाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांचे खातीर हांव सगळ्या गांवांक बक्षितलों अब्रामान जबाब दिलो हांव धुल्ल आनी गोबर जावनूय
सोर्बेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सरता. घडये 50त 5 जाण उणे आसतीत. 5 जाणांक लागून आख्खे शाराचें तूं निसंटोन करतलोय? ताणें म्हणलें, ना, थंय 45 प्रमाणीक मनशां मेळ्ळ्यार हांव तांचें निसंटोन करचो ना. अब्रामानान आनीक एक पावट म्हणलें, घडये तुका 40च मेळटीत. सोर्बेस्परान म्हणलें, ह्या 40 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. अब्रामान म्हणलें, हांव आनीकूय उलोवन जाल्यार म्हज्या दोनयाक वायट दिसचें ना म्हूण पातयेतां. थंय घडये 30च आसतीत. ताणें म्हणलें, ह्या 30 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. अब्रामानान म्हणलें, सोर्बेस्परा लागीं आनीक उलोवन हांव फुडें सरतां. थंय घडयेक 20च आसतीत. सोर्बेस्परान जबाब दिलो, ह्या 20 खातीर हांव तांचें निसंटोन करचो ना. अब्रामान म्हणलें, हांव आनीक एकूच पावट उलयन जाल्यार म्हज्या देवाक वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका भरवंसो आसा. घडये थंय 10च आसतीत. सोर्बेस्परान म्हणलें, हे 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसंटोन करचो ना. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें सायबा. परतून म्हणया, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें सायबा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकूंक घेतलें म्हूण सोर्बेस्परा, सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें सायबा. तूं बरो आनी विस्वासी, सोगटा परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटां. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घट केलें. म्हाका धिरान भरलोय. जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें सायबा. सगल्यावन श्रेश्ठ सोर्बेस्पोर, तरी तो खालत्यांक पळयता, पूण गोरवांक भरलेल्यांक तो वळखोन पयस धाडटा. म्हाका कोश्टां दुखां मदें भोवूंक पडल्यार लेगून तूं म्हजो जीव सांबाळटाय आनीक म्हजे दुस्मान जळटात. जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें उलकलें सायबा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तूं म्हजो सोर्बेस्पोर सासणाक बाळटा थोगता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हाका आयकलें. बागयोन पावलून कोलोस्कारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बाराबोर निकिपिल्लीं आनी तेच बरोबर तांचे सोवे तुमकां पुनर्जिवन केलीं. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जिवन केलो ते देवाचे पोदवेचेर तुमी भावार दवरलोलो. तुमच्याच अपराधाक लागून आनी सुनोद करूंक नासलोले कुडी पासत तुमी मेलीं. पूण आतां ताणें तांकां तुमचे बरोबर पुनर्जिवन केल्यात आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगशिल्ल्यात. समृद्धी पोरमोणें आमचेर आड आसलें तें रिणाचेर लेखपत्र ताणें काडून उडयलें आनी कुर्सार किळावून तें नाच केलें. देवाचें उतोरें. उद्गार. Sorry, sorry,
देवान तुमकां आपली भुरगीं आपणायलोलीं भुरगीं केल्या. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. Sui sorbes porak sui sorbes porak sui sorbes porak सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसू एके कडेन मागणें करूंक आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जुआवान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलां तशें तुंय आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपटो गिरास दिसाच्या दिसा आमकां दी आनी आमची पातकां भोगूस, कित्याक आमच्या रिणांत आसतल्या सगल्यांक आमी बक्षितांव आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात आनी तो मोदयांनी तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेर आसतना पावून सरला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी तो भितोरतान अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका, आतां दाराक खिडी घाल्या आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्याव. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना आनी तो दारार मारितूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरंदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तुमकां उगडटलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटलें आनी दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोण मासळी मागीत जाल्यार तो ताका मासळीचे सुवातेर सोरोप काडून दीत असलो तुमचे मदें कोण आसा जायत, वो तांती मागीत जाल्यार तो ताका विचू काडून दीत. तुमी वायटूय जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो सुर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी साद्या काळाच्या 17व्या आयतारान भितर सोदता आनी आज साद्या काळाच्या 17व्या आयतारान भितर सोदता आसतना किरीत भाशेन आमी आज मागण्या वयर नियाळटा. मागणें आमकां किरीत गरजेचें आमच्या जिवितान. प्रेयर इज एन ऑक्सिजन टू आवर सोल. आमच्या जिविताक स्वास दिता, आमच्या जिविताक खरेंच जिवीत दिता, आमच्या जिविताक सुफोळे हाडटा, आमचें जिवीत उत्मीक वाटेन अदीक सुदारप करता. मागणें म्हणटूच आमकां पाद्र पियो म्हणटालो, प्रेयर इज एन ऑक्सिजन टू आवर सोल. आमच्या आत्म्याक किरीत भाशेन ऑक्सिजन दिता तें जावन आसा मागणें. आज आमी मागण्यांचेर नियाळटना 4 वस्तू आमी मोतीन दवरूंक गरज. पयले सुवातेर आयच्या वाचपान, पयल्या वाचपांत आनी शुभ वर्तमानांत आमी आयकता कशे तरेन देवा आनी मनशा मदें भासाभास जाता. म्हणटच मागणें जावन आसा पयले सुवातेर डायलॉग देवा आनी मनशा मदें. दुसरे सुवातेर आमी ह्या मागण्यांत बाबा भयणीनो धीर आनी बावार्द दवरूंक गरजेचो. पर्सिस्टन्स इन प्रेयर. आमी तर मागण्यांत अदीक धिरादीक रावले जाल्यार आमचे मागणे देव जरूर आयकता आनी मागण्यांतल्यान आमकां बरो जबाब मेळटा. म्हणटच सेकेंड इज पर्सिस्टन्स इन प्रेयर.
तिसरी वस्त मागात, दारार मारात आनी सोदात. हे 3 वस्तू जेसू आज आपल्या वेपारीन आमकां सांगता. म्हणटकूच मागण्यांत आमी मागूंक गरजेचें, आमी दारार मारूंक गरजेचें आनी मागण्यांत आमी सोदूंक गरजेचें. चवथी वस्त जावन आसा बाबा भयणीनो, आमी देवाच्या ह्या उल्याक वो देवाचे जाप ती आमकां मेळटली म्हूण आमी आमच्या मागण्यांत आशेन रावंक गरजेचें. हे 3 वस्तू वो 4 वस्तू आमकां मागण्यांत भोव गरजेच्यो. म्हणटच पयलो वस्त जावन आसा डायलॉग, दुसरी वस्त जावन आसा पर्सिस्टन्स म्हणजे दिरादीक मागणें जावंक गरज, तिसरी वस्त जावन आसा सोदूंक, मारूंक आनी आमकां मेळटलें म्हूण भरवशान रावप, आनी चवथी वस्त देवाच्या उल्याक व जापेक आमी आशेन आनी अंतरेकून रावप. पयली वस्त बाबा भयणीनो आज आमी आयकता ती जावन आसा डायलॉग, भासाभास. आमी जाणो गेले ते आयताराक आमी वाचलेले ते जाणार मनीस आब्रामाक बाबा भयणीनो ते भेट करतात. आनी हे ते जाणार मनीस जेन्ना आब्रामाक आज किरीत भाशेन म्हणटात आमी वेता, खंय वेतात? सोदोम आनी गोमोरा थंय आमी निसंटोन करूंक वेता. आनी पयले वाचपान सर्वेस्पोर देव म्हणटा आब्रामा सवें भासाभास करूंक देव ताका पयलो जाप दिता आनी म्हणटा हांवें म्हजे पोरजेक सोदोम आनी गोमोराक पडयली, ती नश्टी जाल्या, पोरदुवाराक सांपडल्या, पातकान रेवडल्या, तांचो भस्म करूंक हांव वेता. म्हणटच हे 3 मनीस बाबा भयणीनो वाटेर वेतात. आनी त्या वेळार आब्राम देवा लागीं प्रार्थून विनवती करता, देवा लागीं हात जोडून मागता, सायबा हे पोरजे मोदें पोनासूच मनीस तर बरें आसल्यार ह्या मनशां हांव तुका प्रार्थून मागता, आमची काकलूत तूं करचो न्हय, तांकां दोया तूं दाखोवचो न्हय. म्हणजे मागणें जावन आसा भासाभास देवा आनी मनशां मदें. आनी बाबा भयणीनो देव आब्रामाचें हें मागणें आयकता. तो म्हणटा 50 कित्याक? तांचे मदें 40 म्हाका मेवल्यार पुरो, व्हडली तुजी भासाभास म्हाका कर. 40 मेवता जाल्यार पळय. तो म्हणटा दुडीन आनी मातयेंतलो मनीस हांव, तुजे कडेन सायबा उबो रावंक म्हाका फावना. तांतले मदले समज 40 नात, 30 जाणां आसल्यार फावो न्हय सोम्या, आमकां तूं सारको निसंटोणाक पावयतलोय. बाबा अशी भासाभास देवा सवे आब्राम करता. हीच भासाभास शुभ वर्तमानांत आमकां जेसू कशे तरेन आमच्या सर्वेस्परा देवा सवे आमी बाप आनी ताका आमचें प्रार्थोन उबारून आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी म्हूण मागणें करचें हें आमकां शिकयता. बाबा भयणीनो मागणें जावन आसा भासाभास आमच्या आनी देवा मदें. आमी जेन्ना भासाभास करता तेन्ना देव आमकां फावो त्यो वस्तू आमच्या जिवितान आसात जाल्यार त्यो आमकां फावो करतलो. दुसरी वस्त धीर आनी भावार्थ आमच्या मागण्यांत करूंक गरज, पर्सिस्टन्स इन आवर प्रेयर. जेन्ना आमी धिरान आनी बरोवशान मागणें करता तेन्ना देव आमच्या मागण्यांक लक्ष दिता. बागून आगुस्तीन आपल्या बरोवपान अशें म्हणटालो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तेन्ना देव आमचे सवें बाबा भयणीनो उलयता. गॉड हॅज अ डायलॉग विथ अस. पूण जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना देव आमच्या ह्या जाबाबाक किरीत भाशेन आमकां जाबाब दिता. कित्याक मागण्यांतल्यान देव आमचे सवें जाबाब दिवंक सदांच तयार आसता. आमी गरज भावार्थान आनी धिरान हें आमचें मागणें करूं. आनी हाका लागून बाबा भयणीनो आमी आयच्या वाचपांत शुभ वर्तमान आयकय, रातचो एक शेजारी येता, आपल्या इश्टाशी आनी दारार मारता आनी म्हणटा म्हजो पावणो आतांच पावून सोल्ला, तुजे कडेन 1-2 उंडे आसल्यार म्हाका दी. पर्सिस्टन्स इन प्रेयर. आनी बाबा भयणीनो हो ताचे इश्टागुतीक लागून उठोवना शेजारी, पूण ताचे कारांदायेक लागून तो उठ्ठा. पर्सिस्टंट, तो मारीत रावतलो नाजाल्यार दारार. म्हणटच ते कारांदायेक लागून तरी उठून ताका तो उंडे दिता. देवा सवे आमी मागीत रावता तेन्ना घडीक त्या वेळार आमकां देव आयकोवचो ना, पूण आमचो धीर
आमचो बावार्द आमच्या मागण्यांत आमी दवरूंक गरज. तिसरी वस्त भावा भयणीनो आमी करता बागेवन पावला म्हणटा मागात चुकय नासतना. तेसोलेनिकारांक प्रे विथआउट सिजींग. आमी मागूंक गरजेचें. आमी बाबा भयणीनो जेन्ना देवा सोबे मागत रावता, देवा सोबे विनोती करता, तेन्ना आमकां एक विचार येता. म्हणटच आमी वावर करचो न्हय, आमी कोश्ट करचे न्हय, आमचो दिसपटो इग्रास आमी चलोवचो न्हय, मागण्यांनूच रावचें दिसभर. ना बाबा भयणो, जो कोण कोश्ट करिना, जो कोण वावर करिना ताका जेवण फावो न्हय अशें बागेवन पावलूच बरयता. गरज आमी थोडो वेळ मागण्यांक दिवंक. आनी जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना देव ह्या मागण्यांक आमचे विनोतीक कान दिता. तिसरी वस्त बाबा भयणीनो, मागात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें. जेजूची आश्वासनाची उतरां. आमी जेन्ना मागता तेन्ना जायते फावटी आमकां दिसता आमकां मागणें तितलें देवान दिवंक जाय. भाऊ भयणीनो, खरें आमी जेन्ना मागता तेन्ना गरज आमी कसल्या भावार्थान आनी दिरान मागता तें. पूण एक स्वार्थान मागता आसतलें. सायबा म्हजें हें काम जावंक जाय, सायबा तुवें म्हाका ही सोदून दिवंक जाय, सायबा म्हजी वस्त सांडल्या. फकत संवसारी वस्तू, बरी शांती, बरी सवस्काय, बरे तरेन म्हजें जिवीत हांवें सायबा बऱ्या मार्गार हाडूंक, हांवें वायट इश्टागत सोडून दिवंक, म्हजे विकारे वस्तूंक हांव लबदलां ते सायबा हांवें सोडून दिवंक हांव मागणें करूंक सोदता जाल्यार गरज. आमी जेन्ना मागता जेन्ना बाबा भयणीनो, जेजून खिरीत भाशेन आपूण खुसार उमकळटना आपल्या शिसां खातीर मागलें. आपल्याक जे कोण खुरसार मारताले, आपले खेबळां करताले, तांचे खातीर ताणें मागणें केलें. बापा तांकां बोगूस ते नकळत कितें करता. बाबा भयणीनो, धिरान आनी भरोशान जो मागता, जो सोदता, जो दारार मारता, ताचो ताळो देव आयकता. कसल्या भरोशान हो मनीस म्हजे सवे मागता, कसल्या धिरान, कसल्या भावार्थान, कसल्या आपल्या उमाळ्यांनी हो मनीस म्हजे सवे येता हें देव पळयता. आनी बाबा भयणीनो, जेन्ना हो मनीस आपल्या इश्टाच्या दारार मारतालो, कसल्या भावार्थान तो मागता, कसले उमेदीन तो मागता, कसल्या तो हुस्क्यान मागता. ताचो एक पावणो मोदयांनीर पावून सरलो, ह्या हुस्क्यान तो मागता. देवा सोशी आमी गरज पडटा तेन्ना येता जाल्यार देव आमचे मागणें त्या वेळार गोरे स्विकारचो ना. पूण आमी सदां काल देवाक दिनवासता आनी म्हणटा सायबा तूं आमचे सवे आसा, तुका दिनवास. सदां काल आमी देवाक आर्गां दिता आनी म्हणटा सायबा तुका आर्गां हें म्हज्या जिवितान तुवें केलें देखून, तूं म्हजें जिवीत सायबा मांडून हाड. तेन्ना देव खरेंच आमच्या सांगाताक आसता. आनी शेवटाक बाबा भयणीनो हांवें म्हणलां चवथी वस्त, रिस्पॉन्स टू माय प्रेयर. जायते फावटी आमी मागता, आमी म्हणटा देवाक घडीक आमी मागता तें आयकूंक येना. बाबा भयणीनो, जाणें आमचो कान रोचला ताका खरेंच आमचें मागणें आयकूंक कान आसात. ही हू हॅज मेड द इयर कॅन हियर आवर प्रेयर अशें स्तोत्रान आमकां मेळटा. आनी देव आमचें मागणें खरेंच आयकता. 94 Psalm 94 9th verse वी फायंड. म्हणटकूच आमी जेन्ना स्तोत्रान हें वाचता, देवान तर आमकां कान दिला आनी कान रोचला जाल्यार आमच्या मागण्यांक तो कान दिता. पूण सगळें जें आमी मागता तें देवान तर आमकां दिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता संवसारान सगळो घुस्पो हा गोंदळ जातलो आसलो. समज देवा लागीं हांवें मागलें सायबा म्हाका बरें कार दी, सायबा म्हाका बरी ग्रेस्काय दी, सायबा म्हाका बरी भाटां बेसां, सगळें दिलें. सायबा म्हाका ह्या गांवचो MLA कर. देवान तर म्हाका हे सगळ्यो वस्तू दिल्यो जाल्यार कितें जावपाचें? हांवूच म्हाका व्हड म्हूण समजतलो आसलो, हांवूच सगळो धनी म्हूण समजतलो आसलो, हांवूच म्हाका देव करून दवरतलो आसलो. म्हणटच देव आमकां गरज आसा ती वस्त दिता. बाबा भयणीनो, देव आमचे सगळें फावो ती वस्त आमकां त्या वेळार फावो करता. देव आमकां आमच्या जिवितान आमी बरे तरेन जिवचे खातीर ती वस्त त्या वेळार आमकां फावो करता.
बाबा भयणीनो, आज आमी मागण्याचेर नियाळटा आसतना गरज आमी मागणे कशे तरेन करची ती आमकां जायते फावटी मागणी देवान करूंक दिल्ली आसात. पयले सुवातेर 4 मागणी आमकां ह्या जिवितांत फावो जातात. पयलें खासगी मागणें. आमी मागणें करूंक वेता तेन्ना फकत उतरांचोच बोडबोड करचो न्ही. आमी खासगी मागणें ओग्गेपणान देवा सोशी करूंक येवचें. आमी आज शुभ वर्तमानांत आयकलां, आमी आमच्या देवा सोशी बाप म्हणून ताचे सुरवे येवचें, कित्याक आमी ताची भुरगीं. म्हणटच जी कोण आपल्या बापाशी वेतात आपल्या बापाक ती जाणात, सायबा तुजे मुखार आमी आयल्या. बापा, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी. म्हणटकूच आमी मागण्यांत पयले सुवातेर आमचें खासगी मागणें करूंक गरज. दुसरे सुवातेर आमकां बाबा भयणीनो दिसपटी तेस करपाचें आमकां पवित्र सभेन मागणें शिकयलां. हेर आमची मागणी आसात, घरांत आमी करता ती आमोरी करता. दुसरे आमी दिसपटी आमी डिवायन मर्सीचो तेस करता. आमची वाचपां, आमच्या सांता भोक्ताची मागणी नोवेना आमी करता. ही मागणी समुदाय आमी करूंक गरज, आमच्या खासगी फामिलींत आमी करूंक गरज. तिसरे मागणे आमी करता तेन्ना समुदायाचे मागणे आमी करूंक गरज. कसलें तें समुदाय? मिसाची भेट. तातूंत आमी येता तेन्ना जायते फावटी मागणे आमी उचारूंक, व्हडल्यान आमचो जबाब दिवंक गरज. आमी दर दिसाक जेन्ना फिरगोजेन येता तेन्ना आमी कडेक थंय धाकटे धाकटे जोमे आसात, त्या जोम्यांनी वचून ही समुदायीक मागणी करूंक गरज. आमची बाबा भयणीनो सॅक्टरांत आमची खेरीत भाशेन खासगी ल्हान क्रिस्ती समुदाय आसात, तातूंत आमी मागणी करता तेन्ना आमची आमी लादिनी करता. आमची मारयेची भेट येता तेन्ना आमी समुदायाक मागणी करता. ह्या मागण्यांत आमी सगळीं मिसळ जावंक गरज. आनी चवथी सुवातेर ओगेपणाचे मागणी. आमच्या जिविता वयर नियाळ करूंक, आमच्या जिवितांत देवान आमकां कशे तरेन ह्या संवसारांत रचले, आमकां कशे तरेन देवान ह्या संवसारांत कितें दिलां, ओगेपणान सांतिस्मा मुखार येवन आमी दिमी घालून मागणें करूंक गरज. खासगी आनी ओगेपणान केल्लें मागणी. म्हणटच 4 तरेची मागणी आमच्या जिवितांत आमी सदांच उगडास दवरची. पयले सुवातेर जावन आसा पर्सनल प्रेयर. दुसरे सुवातेर जावन आसा आमचे वोकल प्रेयर, आमी जें व्हडल्यान उचारता तेर्साची मागणी, हे दुसरी मागणी. तिसरे सुवातेर आमचे कम्युनिटी प्रेयर, घडयेक आमी आमच्या पाद्रीच्या जिवितांत ब्रेवियरी करता, डेज प्रेयर. आमी आमच्या घरांत बाबा भयणीनो आमच्या समुदायांनी मागणी करता. आनी चवथे सुवातेर प्रेयर इन सायलन्स, मेडिटेटीव प्रेयर, ओगेपणान, कित्याक देव आमच्या काळजाचे आवंडे पळयता आनी तेन्नाच की आमकां देव आपले काळीज उगडटा. मागात तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें. आनी शिसू आयचे शुभ वर्तमान कांय बरी उतरां आमकां सांगता. बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी देवा लागीं मागता तेन्ना आपल्या बापाय लागीं कोण मागसरी मागीत जाल्यार तो ताका मासळेचे सुवातेर स्वरूप काडून दीत असलो तुमचे मदें कोणूय आसत जायत. बाप आमकां स्वरूप काडून दिवचो ना. आमी तो ताचे लागीं मासरी मागली जाल्यार फुडें त्या वेळार तो आमकां दिवचो ना, पूण फावो त्या वेळार आमकां ती मासरी तो फावो करतलो. वो ती मागीत जाल्यार ताका विचू काडून तो दीत, फुडें तेवूय आमकां तो दिवचो ना. कित्याक आमकां कितें गरज तो आमचो सर्गीचो बाप जाणा. वो तुमच्या वायटोवी आसुनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू तुमी दिवंक जाणो जातात जाल्यार त्यापून उदीक तुमचो सर्गीचो बाप तुमकां कितें गरजेचें तें फावो करतलो. देव आमचो मोगाळ बापूय. मागण्यांत आमी ताचे सवें भासाभास करुया. मागण्यांत आमी अदीक आनी अदीक दिरादीक आनी बरोवशान रावया. मागण्यांत आमी अदीक आनी अदीक ताका सोदुया, दारार मारुया आनी तो आमकां जाप दितलो. मागण्यांत ताच्या जापेक आमी तयार रावया. हेंच आज आनी सदांकाल करूंक
आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सोरपोदीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या तो पवित्र आत्म्या आंकवार मरेतान सल्मलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोरपोदीदार देवा बापाच्या सत मानता पवित्र आत्मे भक्तांचो एकतार पातकेंचे भोगसोनी कुडीचे जिवण पोवन सासणेचे जिवीत. आमेन. आब्बा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आपणा तावन धाडून आमच्या काळजांनी घाला. हे तुमी ताची भुरगीं म्हूण दाखोवन दितात. आमचे किरकोळ खालते मागणे ल्हानविकायेन जेजूच्या नांवान हे वेळार बापाक उबारुया. पवित्र सोबीच्या वडिलांनी पवित्र आत्मो उडाबी करता ती भावार्थाची स्वता अदीक नेटान आनी खोल समजिकायेन क्रिस्ती भावार्थ्यांक शिकोवन आधुनीक काळाच्या पोलकेपणांतली आमकां राखून सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारभार चलयतल्यांनी समाजांत जाणट्यांक मानाचें जिवीत जिवंक सगलो आदार दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी जाणट्यांक आमच्या गोराब्यांत आनी समाजांत तांच्या आपोवण्यांत जिवंक गरज तो आदार दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या गोंयांत देशांत आनी संवसारांत परत अदीक वेगान शिंपडटल्या मारामारीक लागून निराशीपण दूख आनी वेगवेगळ्या आडखळींनी मनीसकळ फापसोता. ही पिडा बेगीनूच सोंपोवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासकी मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. भोव मोगाळ बापा, तूं आमकां रोसताय, तूं आमकां सांबाळटाय, आमच्या जिविताक सर्व गरजेचें तें तूं दिताय. आमी तुजे मुखार आमची मागणी दवरल्यांत ती आमकां तूं फावो कर आनी आमी पुर्ती जाल्यार सायबा ह्या संवसारांत मागण्यांत दिरादीक अदीक भावार्थान आमी तुका आनी तुज्या उल्याक आनी तुजे जापेक सदां सायती जावंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटवणे वेळार गीत घेवया. गिताचो C24 पेज नंबर 38 C24.
मोशा भाव भयणीनो हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आयागे पयस सभेच्या जगाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमी दिल्याय ती देणी आमी तुका वोमतांव. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कोर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. ह्या आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सोर काडयेन सोता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं ओजापाचें ओजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मोरनांतली आमकां सोडून हो व्हडतो मान आमकां जोडून दिलो. विचून काडलेली कुडी यादनिकी राजकूड पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा पोजा आमी जावंक पावल्या. सर्वताय आतां आनी तुज्या कर्तृत्वांक परगोड करतांव. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbaranzo sorbespor, sorbespotum, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. ओ स्वर्गी तुका सोयसोर, ओ स्वर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोयसो ताका सोयसो. ओ स्वर्गी तुका सोयसो, ओ स्वर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोर. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोरगोटुया. सुम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकाच रीतले पियेता.
कितले पावटी तू वैभवान येसू आमी तुझे मरण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पडूंक उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पित हांव तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडे रगो सोयतले आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी सागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांणी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता ते जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थारी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परास सूर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशे नोत्रेक तावंतर आमकां तुजी उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोरगी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें धर्म तांबले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी खुशी पोरमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर देवाचे शेषे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर देवाचे शेषे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी ही देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेसू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन गिताचो D47 पेज नंबर 75 D47
घेवया. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कुश्टा मोरणाच्या उगडासाक उतरां व्हडत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळो अशें कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जीन कलेक्शन जालां 26,860 रुपया, ₹26,866. दाबोली कपेलांत 1,370 रुपया. सगळे मेळून 28,230 रुपया, 28,236. येता त्या आयताराक 3 मिसां. पयले मीस 6:30 सेंट मेरी समुदाय ग्रीन व्हॅली. दुसरे मीस 8 वरांचेर सेंट थॉमस समुदाय व्हडलेंबाट. तिसरे मीस 9:30 दोतोनीच्या भुरग्यांक. त्या दिसा शेपाय सेमायचो दीस म्हणटच दोतोनीची भुरगीं मिसाची मांडाबोड करतलीं. सदांची पुरी आमचे फिरगोजीन आयताराचे ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा दिसाक 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन. दाबोली कपेलांत 6:30 कोंकणी भाशेन. पवित्र संस्काराची बसवण बुधवार आनी शुक्रारा दिसा सांजेच्या 7 वाजता. आमचे फिरगोजीन शेपाय सेमायचो दीस आयचे दिसाक न्हय पूण येता त्या आयताराक आमी करतल्या म्हणटकूच चुत्र आयदोची. जी कोण शेपाय शेमाय आपल्या घरांत आसात तांकां भुरग्यांनी किरीत भाशेन घेवन येवचें म्हूण आमी मागता. तिसऱ्या मिसाक म्हणटकूच
भुरग्यांनी तांकां हाडचें आनी मीस जाल्या उपरांत हांगासर धाकटोसो कार्यक्रम तांकां आसतलो. Those who wish to sponsor cake for the Grandparents' Day are kindly requested to come and meet me. वो तुमी आनी कितेंय दिवंक सोदतात जाल्यार तुमी येवन आमकां मेवचें म्हूण मागता. भाव भयणीनो, शिमितेरीन कोणाची मॉर्टल रिमेन्स आमी म्हणटा हाडां आसात, ती तुमकां जाय जाल्यार तुमच्या निशांत थंय नीश केल्ले आसात, तातूंत तुमी घालूंक सोदतात जाल्यार तुमी ती घालची, नाजाल्यार आमी ती डिस्पोज करतले, म्हणजे आमी ती बांय आसात तातूंत उडयतले. मागीर तुमी म्हणिनाकात आमकां खबर नासली, आमकां कळूंक ना, आदींच फुडेंच तुमकां घुमयता, कित्याक तुमकां 15 दिसांची सवलत आमी दिता. म्हणटकूच यू हॅव 15 days तुमची गोची कोण आसात तांकां तुमी कळोवचें आनी उपरांत आमकां तुमी मेळचें, नाका जाल्यार आमी मागीर ती डिस्पोज करतले. सदांचे परी आमच्या वेदी सेवकांची जमात सोनवारा दिसा 5 वरांचेर आसतली. बुधवारा दिसाक सांगूंक लायला त्या प्रमाणे 7 वरांचेर संस्काराची बोजवण आसची ना, 6 वरांचेर जातली, फकत बुधवारा दिसा. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. उचून यात. मागण्यांत आमी दिरादीक जावंक, मागण्यांत आमी उदीक देवाचे लागशिल्ले पाटलावदार जावंक आनी मागण्या वरवीं आमकां उदीक देव आमच्या संबंदान वाडूंक त्याच क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया U23 पेज नंबर 241 U23. जेसू जाला सोमी मोसो राजा मोसो